आयच्या पयल्या वाचपान गरजेवंताचे चाकरे उद्देशी आमचें प्रमाणीकपण दिश्टी पडटा आनी देवाची महिमा परजळटा. गरजेवंत भावा भयणां सगळें दया दाखोवंक इजायस प्रवादी देवाच्या नांवान आमकां फरमायता. अशें केल्यारूच आमच्या बऱ्या जिविताचो उजवाड परजळटलो. कितेंय वायट तुमच्या काशा रोगताची तुमकां करून देवाचे महिमेक हें सगळें सोंसात आनी तांकां अदीक मोग मोयपास दया दाखयात. दुसऱ्या वाचपान उजवाडाची मनशां कशीं जियेतना कोणाचेर अदीक पातयेवंक गरजेचें, कित्याक गरजेचें आनी कितें गरजेचें तें सांत पावलू दाखोवन दिता. व्हडलीं भाशणां, संवसारी जाणबाय आनी बोळ तितलें गरजेचें न्हय, पूण त्याच खुर्सार मारलेल्या आनी मरून पुनर्जीवन जालोल्या जेजूचेर सगळो भावार्थ दवरूंक अदीक गरजेचें. शुभ वर्तमान जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान चालत्या खुणाचो उपयोग करून आमच्या जिवितांत रूच आनी उजवाड हाडूंक आपयता. जेजू आपूण संवसाराचो उजवाड म्हूण आमकां सांगला, पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तुमी संवसाराचो उजवाड अशें सांगून पवित्र स्नाना उद्देशी दर एक क्रिस्ती मनीस उजवाड जालोलो आसा म्हूण आपोवण्या पोरमोणें सोबता तसलें जिवीत जिवंक गरजेचें. आमी कोण भाशेन आयचो सेवा संदेश वेव्हारांत घालूंक जाता? तुमचो धंदो, काम, घरदार सोडून उजवाडाच्यो कोरण्यो करात म्हूण जेजू आमकां सांगिना, पूण ह्याच कामांतल्यान, धंद्यांतल्यान एक बरें जिवीत जिवन सगळ्यांक उजवाड जावन जेजू आमचे लागीं मागता. बावतिजमान मेळ्ळलो भावार्थ आमच्या जिविताक जायतो अर्थ दिता. आमी खंय तावन आयल्या आनी खंय वेतल्या हें आमचो भावार्थ आमकां स्पश्टपणी शिकयता. ह्या स्वताची वळख क्रिस्ती भावार्थी न्हय तांकां कोण दितलो तर? दुबाव ना एक क्रिस्तांव. मिठा विणे जेवणाक स्वाद ना, तशेंच भावार्था विणे जिविताक अर्थ ना. ह्या भावार्थाचें तोळ आनी मोल आमचे वागणुकेन आनी चालीन भावार्थी न्हय तांकां आमी दिवया. तर देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी वळखून आनी आडखळ्यो येतात तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी देवाची कृपा मागुया.